काल आयतारा एक बिचोले प्रोग्राम जालो. तो प्रोग्राम आसलो कन्नड महासंघाचो आनी तेंचे कर्नाटकाचे व्हडले व्हडले जे तेंचे लोक आसात ते येयल्ले आनी तेंच्या वांगडा गोंयचे जे कन्नड समाज आसा ते कन्नड समाजाचेय लोक आसले. आनी सगळ्यांत इम्पॉर्टंट म्हटल्यार थंय आसले ते गोंयचे इलेक्टेड रिप्रेझेंटेटीव. थंय आसलो तो गोंयचो CM प्रमोद सावंत, थंय आसलो मायकल लोबो, थंय आसलो बिचोलचो एक्स आमदार एक्स MLA पाटणेकर, राजेश पाटणेकर, थंय आसलो बिचोलचो कावन्सिलर, थंय आसलो बिचोलचो आतांचो प्रेझेंट MLA शेटये. सो हे सगळे जाण ते कन्नड कल्चर प्रमोट करपाक थंय नेटान गेल्ले. तेंच्यांनी बांदलेले फेटे तेंच्यांनी बांदून घेतले. तेंचे कल्चराक तेंच्यांनी प्रेज केले, तेंच्या लोकांक तेंच्यांनी प्रेज केले, हिंदीन भाशणां तेंच्यांनी केले. आमी वाट पळयताले काय ते कन्नडान भाशण स्टार्ट करता काय म्हणून, कित्याक हे इतले थर्ड क्लास लेवलाचेर आनी लो लेवलाचेर आमचे इलेक्टेड रिप्रेझेंटेटीव पावल्या की ते कन्नड सुद्दां शिकून कन्नड सुद्दां उलोवपाक हा. आयज कर्नाटकाची वोट बँक प्रोटेक्ट करपाक, नाजाल्यार कन्नड जे लोक गोंयान हा तेंची वोट बँक प्रोटेक्ट करपाक आनी ती आपल्या सायडीन हाडपाक, तांकां प्लीज करपाक हे सगळे राजकारणी नेटान लागलेले आसा. जशें लास्ट टायम तुमी पयले बिहारी आसा, नॉर्थ इंडियन आसा, तांकां प्रोटेक्ट करपाक ना तेंची वोट बँक आपल्या सायडीन घेवपाक व्हडली षडपुजा जाल्ली बायणा वास्को हांगा. आतां हो कल्चरल प्रोग्राम कन्नड महासंघाचो बिचोले हांगा जालो. त्या भाशणान एक CMाचो आमी थंयच्यान लायव्ह करूंक ना तो प्रोग्राम. ते लायव्ह कित्याक करूंक ना तें आमकां खबर ना, वी डोंट नो द रिजन, बट तो प्रोग्राम लायव्ह जावंक ना. बट टीव्हीचेर जे येयले, मिडियान जो तेचो बायट येयलो, जो एक व्हिडिओ येयलो CMाचो, तितून तो सांगता की गोंयान कन्नड भवन बांदपाक तेका कांय प्रॉब्लम ना, तेंचो जागो आसतलो तेंच्यांनी थंय बांदचें म्हणून. आनी तो हेंय सांगता की कन्नड लोक जे आसात गोंयांत ते बरे बरे बिजनसमॅन आसा, व्हडले व्हडले बिजनस करतात, सगळे तरेचे बिजनस करतात, गोंयांत ते रावतात, गोंयांत ते डेव्हलपमेंट करतात, गोंयची उदरगत करतात आनी ते आतां गोंयकारूच जाल्ले आसा आनी ते सगळे इंडियन आसा, हें आहा तें आहा, सगळे गजाल तेणी सांगले. मागीर एक तो स्टेटमेंट काडटा की हालीं म्हणटा भायले लोक येतात ते एकामेका वांगडा झगडटात, तेंच्यो झगड्यो दिसता, सो तो तांकां रिक्वेस्ट करता की तेंच्यांनी झगडचें न्हू म्हणून, फायट करची न्हू म्हणून आपल्या भितर. हे आयज मायग्रंट गोंयान येतात, गोंयचो कसलोच कायदो ते पाळिना आनी CM तांकां रिक्वेस्ट करता की तेंच्यांनी फायट करचें न्हू आनी बरे भाशेन रावचें म्हणून. CM तेंचेर एक्शन घेयना, CM आपलो पोलीस फोर्स यूज करिना, पूण हो CM आमच्याच मेळावलीच्या लोकांचेर जे आंदोलन करता तेंचेर पुलीस फोर्स यूज करता, तांकां पांयां पोंदां चिड्डून वयता. होच CM मोपा आमची जी बायलां आसा, जी शेतकार आसा, ते शेतकारांचेर जमनी वयता, ते जमनी आडोवपाक भायर सरता, तांकां बडयता, तांकां भितर उडयता. आमच्या कितल्याशाच भुरग्यांचेर पुलीस स्टेशनार व्हरून तांकां बसयता, फेक केसीस घालता, पुलीस फोर्स यूज करता, कितल्याशाच गोंयकारांक हॅरेस करपाक पुलीस फोर्स यूज करता. पूण हो CM जे कर्नाटकाचे जे आयज घाटी आसा, ते घाटी जे गोंयान येतात आनी हांगा गोंयान येवन ते मस्ती करतात, इल्लिगल धंदे करतात, रेप करता, मर्डर करतात, चोरयो करतात, हें सगळें पळयल्लें आसा आमी. हें तांकां तो वॉर्निंग दिना, तांकां तो रिक्वेस्ट करता. CM आपल्या भाशणान तांकां सांगना की गोंयान येवन तुमी आमचे कोमदाद जागे चोरूं नाका म्हणून. CM तांकां सांगना की हांगा गोंयान येवन तुमी इल्लिगल धंदे करूं नाका म्हणून, इल्लिगल स्क्रॅप यार्ड घालूं नाका म्हणून, बाजारान आमचे जी बायलां कितलीं वर्सां बसता तांकां त्रास दिवं नाका म्हणून, बाजारान वचून जागे आडोवं नाका म्हणून. CM तांकां सांगना तुमी इल्लिगल कार्डां जी वोटींग कार्डां केल्या ती कॅन्सल कर म्हणून, तांकां सांगना ड्युअल वोटींग कार्डां तुमी दवरपाक नाका म्हणून. हें CM तांकां सांगना, पूण तांकां मोग दिता, तांकां प्रोमोट करता, तांकां प्रोटेक्ट करता आनी तांकां दाखयता की आमी सगळे इंडियन आनी आमी सगळे वांगडा रावया म्हणून. ते आतां गोंयान आतां कन्नड भवन घालपाक सोदता. हे कन्नड भवन गोंयान जाय कित्याक? आमचे गोंयची आयडेंटिटी आसा, आमची कोंकणी लँग्वेज आसा. आयज कोंकणी जर हांगा आसा जाल्यार कन्नड आमकां गोंयान कित्याक जाय? ऑलरेडी कन्नड थोड्या स्कुलांनी चालू केल्ले आसा. मॅक्झिमम स्कुलांनी आयज भायले भुरगे आमच्या गोंयच्या भुरग्यां वांगडा शिकतात. कल्चरल जिनोसायड आमचो जाल्लो आसा. तेंचो रेप कल्चर, तेंचो मर्डर कल्चर, तेंचो जो वायलंट कल्चर आसा, तो वायलंट कल्चर आयज गोंयकारांच्या मदीं येयल्लो आसा. इतलो कल्चरल जिनोसायड जावन, इतलोय कल्चरल आयडेंटिटी लॉस जावन हो CM आयज
तांकां प्रोटेक्ट करपाक भोंवता. फाटल्या दिसांनी छठ पुजा, आतां हो कर्नाटकाच्या लोकांचो कल्चरल प्रोग्राम, फाल्यां आनी कोणाचो गुजरातींचो करतलो, परवा आनी कोणाचो करतलो, हें चालूच उरतलें. म्हटल्यार आयज गोंयकारांची मतां आनी गोंयकाराचो व्हॅल्यू कितले सकयल देंवला हें इतलेंच आमकां कळटा. आनी हेच्या फाटल्यान, ह्या BJP फाटल्यान कितलेशेच गोंयकार आपल्या गळ्यान पट्टे घालून आपणाक जॉब मेळटली, नोकरी मेळटली म्हणून नाचतात. अरे तुमचे नोकऱ्यो, तुमचे जागे, तुमची आयडेंटिटी, तुमचे रायट्स सगळे ह्या घाटयांनी हेल्यांनी ह्या घाटयांक व्हरपाक हे सीएमान दिले. आनी तुमी आजून पर्यंत कसले पट्टे गळ्यान घालून भोंवतात आनी BJPचो जय जयकार करता. ओपनली ते कन्नड कल्चर प्रमोट करता, कन्नड लँग्वेज प्रमोट करता, कर्नाटकाच्या मायग्रंट्सांक ते प्रमोट करता, त्यांच्या बिझनसमॅनांक प्रमोट करता, तांकां नोकऱ्यो दितल्यो म्हणून सांगता. सीएम तांकां सांगता की आमी तुमकां सगळे तरेचे स्किमी दिला म्हणून, आमी तुमकां केन्नाच तुमच्या कडेन भेदभाव करूंक ना, तुमकां गव्हर्मेंटाचे जितले स्किमी आसा ते अंत्योदय तत्वा पर्यंत म्हणजे लास्ट मनशा पर्यंत आमी पावयला म्हणून हो सीएम सांगता. पूण आयज जुवारी येदी व्हडली जाल्या कर्नाटकाच्या लोकांनी केल्या, चिमला येदी व्हडले झोपडपट्टी केल्या, म्हापसा येदी व्हडली केल्या, तेचेर तो उलयना, ते तो सांगना. सो लोकांनी आमी चिंतपाक जाय, ही BJP जर आयज येयल्यात निवडून जाल्यार फक्त आनी फक्त घाटयांच्या मतांचेर, फक्त तेंच्यांनी भुमिपुत्र बील हाडले, तेंची इल्लिगल घरां आसा तांकां हाऊस नंबर दिवपाक चालू केले म्हणून ही BJP जिखून येयला. आनी तांकां खबर आसा आयज गोंयकार तांकां वोट मारचो ना, थोडेच कोण ते हाते मारतले म्हणून हे घाटयांक प्रमोट करीत आसा, घाटयांक गोंयान बरीत आसा, तांकां वोटींग कार्डां दीत आसा. हांव सगळ्या लोकां कडेन मागता की तुमी स्पेशली जे BJP वोटर आहात, तांकां जे गोंयकार वोटर आसा, गोंयकार सपोर्टर आसात, गोंयकार कार्यकर्ते, तांकां सांगता की ही BJP हो सीएम आयज ओपनली कोणाचोच भंय नासतना आयज ते इंडियनाच्या नांवाचेर हो सगळो कल्चरल जिनोसायड गोंयचो करीत आसा. गोंयचेर दुसऱ्या स्टेटींचे कल्चर ते दामीत आसा, आमचेर दीत आसा, आमच्या खड्ड्याचेर ते वजन घालीत. हे जो गोवा, आमी एक टायनी स्टेट, आमकां आमचो कल्चर राखपाक जाय, आमची लँग्वेज राखपाक जाय, पूण आयज ते खंयच जायना. आमचो जिनोसायड, आमचो सामको विश्वासघात हो BJP करीत आसा. आयज थोड्या भुरग्यांक दिसता की जॉबूच मेळटलो म्हणून आमचें जातलें. आयज तुजो जॉब मेळटलो पूण फाल्यां तुजें चेडूं जेन्ना घरांतल्यान भायर सरता तेन्ना तुज्या चेडवा आनी बायलेचेर रेप जातलो तेन्ना कितें? फाल्यां तुमचे आवय बापूय घरा आसतले, तेंचो फाल्यां मर्डर जातलो आनी घर फोडून हे चोर वयतले, हे घाटी वयतले तेन्ना कितें? आयज जो प्लॉट तुमकां 5 लाखान मेळपाक जाय तोच प्लॉट आयज 20 लाख, 30 लाख, 25 लाख जाला ह्या घाटयांक लागून. तेचें कितें? आयज तुमचो ज्या जाग्यार बिझनस आसपाक जाय, मार्केटान तुमची प्लेस आसपाक जाय, त्या जाग्याचेर आयज हे घाटी येवन ओवरटेक करतात. आयज तेंच्यांनी कॅप्चर केला मार्केट, लॉबी केल्या आनी ते बिझनस आमचो खाता, तेचेर कितें? हे सगळे विशय आसा, हे सगळ्यांनी लक्षांत दवरपाक जाय. हो सीएम गोंयचो न्हू, हो एंटी गोवन सीएम आसा, हो भायले कल्चर प्रमोट करपी सीएम आसा. आनी ही जी पॉलिटिकल BJP पार्टी आसा ही फक्त लोकांक फटोवपाक येयल्या, नागोवपाक येयल्या आनी गोंय विकपाक येयल्या, गोंय लुटपाक येयला. तो सगळ्या लोकांनी चिंतपाक जाय. आमी जर गोंयकार म्हणून जर एकठांय जायना, गोंयकार म्हणून जर आमी वांगडा रावना आनी जर हे आमी घाटयांचे जे कल्चर प्रमोट करता, घाटयांक ओपनली प्रमोट करता, फियरलेसली प्रमोट करता, त्या मनशांक जर आमी वोट घालीत रावले जाल्यार फाल्यां आमच्या भुरग्यांचे रेप जायत रावतले, आमचे मर्डर जायत रावतले आनी आमकां गोंयकारांक रस्त्यार येवन न्हिदचें पडटलें. आनी म्हाका दिसना रस्त्यार न्हिदपाक सुद्दां आमकां जागो आसतलो म्हणून. सो मातसो विचार करा, हेचेर चिंतन करा. आयज जर आमची भुरगीं सेफ ना, जर हे मायग्रंट अशेंच गोंयान भरत रावले आनी तांकां जर असोच BJPचो आनी हे पॉलिटिकल लिडर्स आसा तेंचो जर सपोर्ट मेळत रावलो जाल्यार ते खंयच्या लेवलार पावतले. आयज ते आमच्या बाजारांत बायलांक आयकना, आयज ते आमच्या भुरग्यांक आयकना, दादागिरी चालूच आसता. सेम दादागिरी ऑल ओवर गोवा जातली आनी आमकां आमचें गोंय सोडून पळचें पडटलें आनी पळपाक सुद्दां आमकां जागो नासतलो. विचार करा. देव बरें करूं. थँक्यू.